Political tensions in Goa have intensified after Goa Forward Party leader Vijay Sardesai accused the Bharatiya Janata Party for undermining democratic values and intimidating the media. The controversy follows allegations that a BJP ST Morcha leader was involved in issuing threats. Addressing the media, Sardesai strongly condemned what he described as an attack on democracy. He alleged that the individual who reportedly issued threat is not only a ZP member but also a BJP's ST Morcha president. Sardesai stated that instead of threatening journalists or critics, the leader should focus on ensuring the effective implementation of ST reservations for the community. He further accused the BJP of misusing government machinery, claiming that government servants, MLAs, and even public funds are being used to pressure and intimidate sections of the media. According to him, such actions weakens democratic institutions and raise serious concerns about press freedom in the state. खंयतरी एक चूक मागची गव्हर्मेंट प्लॅटफॉर्मा वयल्यान खंयतरी मिडियाचेर अटॅक सरकाराच्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान एक पत्रकाराक धमकी दितात आनी ताका सांगतात तुका आमी पळोवन घेतले. आतां सरकाराचो प्लॅटफॉर्म म्हळ्यार कितें, पब्लीक टॅक्स पेयराचो पयसो मोडून एक प्रोग्राम करतात आनी ताजे आमच्याच पयशांनी ऑर्गनायज केल्लें चवथो स्तंभ म्हणटात लोकशाहीचो, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, हांकां एक डायरेक्ट धमकी दिता. एक रुलींग पार्टीचो ST मोर्चाचो प्रेसिडेंट ताणें एक्चुली चिंतूंक जाय आशिल्लें की ST रिजर्वेशन कशें केन्ना जातलें काय म्हणून, आनी तें कशें ह्या 26च्या इलेक्शनाचे पयलीं कशें डबल इंजीन सरकार करता हें टेंशन ताका आसूंक जाय आशिल्लें. तें सोडून तो रिपोर्टरांक धमकी दिता. आनी हे कोण रिपोर्टर? जे रिपोर्टर सरकाराक सदां कातरबाजी करना, हे रिपोर्टरूय बी सरकारा कडेन बरे मातशे लागीं आशिल्ले. सो तुमकां रिपोर्टरांकूय कळपाक बरें की कोणूच ह्या गोंयांत आनी ह्या BJPच्या सरकारान कोणूच सुरक्षीत ना. लोक नाच, आमचे आदले ओपोजिशनाचे पॉलिटिशियन तरी नाच, तुमी पसून ना जे तांचे जय जयकार करतात ते हे सरकाराचे. हो एक करप्ट आनी कॉम्युनल सरकार. हो केन्ना बेगींतल्या बेगीन हो सरकाराक घरा धाडूंक जाय आनी गोंय हें गोंय करूंक जाय. टू मेक गोवा अगेन एवरीवन शूड कॉन्ट्रिब्यूट इन्क्लुडींग द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी विच इज बींग नाव थ्रेटन्ड. हांकां इतलें भंय दिसता आनी हांकां अशी संवय पडल्या की आपूण सांगता तेंच येवपाक जाय. तूं कितें उलयता ते डिसायड करतात. म्हळ्यार ओपोजिशनान कितें उलोवप कितें उलोवचें न्ही हें रुलींग पार्टी डिसायड करता. आनी तें तुवें कितलें छापून हाडप आनी कितलें छापून हाडचें न्ही तेंय बी रुलींग पार्टी करता. आतां दर BJP ह्या ST मोर्चाच्या जिल्हा परिशद निवडून आयिल्ल्या मनशाचेर एक्शन केना जाल्यार पत्रकारान क्लियर मॅसेज दिली की BJPचो सेकंड रंग ऑफ लिडरशीप ही गुंडागिरी ह्या पार्टीन चलता. ही BJP म्हणटा ती गोंयांत ही गुंडा पार्टी जाल्ली आहा आनीक ते धमकायतले ही सुरवात. आतां फुडें म्युनिसिपालिटीची इलेक्शनां येवपाची आहा, मागीर एसेंब्लीची इलेक्शनां येवपाची आहा. सो एक म्हाका दिसता ते सिग्नल दिवपाक सोदतात सगळ्यांक, ओपोजिशनाक एज वेल एज मिडियाक, की बाबा टू अवर लायन नाजाल्यार तुमकां आमी कितें दाखयतले म्हणून. आनी आमी तर उगी रावले हाजेर जाल्यार लोकशाही धोक्यान आहा. ही गोंयांत लोकशाही म्हणटी उरची ना. आणि खंय तरी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाचो डायरेक्टर तेच म्हणटा तर हांव सगळें म्हळ्यार गव्हर्मेंट मशिनरी, गव्हर्मेंट सर्वंट, लोकांचो पयसो आनी निवडून आयिल्लो लोकप्रतिनिधी मिडियाक धमकी दिता आनी ते सगळे ओग्गी आहा. आनी BJPचो प्रदेशाध्यक्षाचे हाजेर रिएक्शन कितें आहा? तो ताका शोकॉज दिता, तो ताका काडून उडयना तर जाल्यार हाजेर तुमचे व्हॅल्यू कितलो BJP दिता तुमकां ते तुमी धरून पळयात. आणि असल्या प्रोग्रामाक 2 कोटी सारखे आसा ना पळय कोट्यांचो ते धुंवर करतात. पयर हांगा बुलबुल म्हूण जाला, ते बुलबुलान कितले पयशे म्हणल्यार चॅक कर. सगळ्या कडेन कोटी म्हळ्यार कांय न्ही जाल्या. आमी आतां जे कार्नवाल करता पळय तो आमचो जो रिस्पॉन्स मेळटा आनी ज्या भशेन लोक मजा मारतात आनी लोक खूश जावन वतात ताजे आमी कितले पयशे मोडल्या आनी हे कितले पयशे मोडटा ते तूं कंपेर कर. हे सगळे पयशे बॉल्सान वतात, सगळे हफ्ता पार्टी. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.